नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. दाबोळी कस्टमान धरले 9.5 किलो 2 कोटी 65 लाखाच्या भांगर. शहीन हुसेन गडकर एअर इंडियाच्या बायल पॅसेंजर धरली. भटकळ्याची भांगर स्मगलिंग लिंक परत उगदाड्यार. रायबंद्रा तरणाट्याचो खून. परेश चोडणकराची कूड मेळी रायबंद्रा झाडाक लोंबकळटना. हात पाय बांदिल्ले. फाटले 10 दीस आशिल्लो बेपत्ता. योग दिसाची कार्यावळ आता शाळांनी. शिक्षण खात्याच्या परिषदेत तिसरे परिपत्रक. सूर्य नमस्कार रद्द. खाते म्हणता आयुष मंत्रालयाची वेबसाईट पळून कितें ते करात. गोयच्या गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा लाभार्थीक ऑक्टोबरासावन अन्न सुरक्षा येवजण लागू. कसलेच नवे सोपस्कार नासतना येवजणीचो लाव. बायणा अतिक्रमण केल्ले 1995 पयली सावन रावता म्हणून पुरावे दाखयल्यारूच पुनर्वसणूक केली. केशी जिल्लोधिकाऱ्याकडेन झोपड्यो मोडपाचे आदेश रद्द. हायकोर्टाचो निकाल. आणि संवसारीक नामनेचो गोयकार आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरैया संवसाराक अंतरलो. गोयच्या राजकीय सामाजिक आणि उद्देग मळार वावुरतल्यांक दुःख. खबऱ्यो विस्तारान. मिल रॉक कॉलनी लागसार फुटबॉल ग्राउंडार बुधवारा खून जालो. रायबंदच्या मानस वाड्यावयल्या परेश चोडणकाराक कोणे तरी हातपाय बांदून ताका ग्राउंडाकडच्या झाडार गोळाक लायलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण थंयच्या बालभारती स्कुलात भुरग्यांक पावूंक आयिल्ल्या कोणे तरी पुलिसांक कळयले. कूड झाडाक लोंबकळटा ती पळयल्यार ताचो खून केला म्हणून स्पष्ट दिसता. हे कर्मकर्त्याक पुलीस सोदतात. रायबंदरा खून जाला. खून बुधवारा मिलरॉक कॉलनी लागसार जालो. कॉलनी कुशीकच्या फुटबॉल ग्राउंडार गोळाक लायिल्ली कूड पळोवन कोणे तरी पुलिसांक कळयले. त्या उपरांत पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो. खून जाला तो रायबंदरा मानस वाड्यावयलो परेश चोडणकार म्हूण चवकशींतल्यान कळला. वय सुमार 27. मंगळारा मध्यान राती परेश खंय ताच्या घरच्या कडेन उलयल्लो. ताची टू व्हिलरय खून जाल्ल्या सुवातेर मेळ्ळ्या. परेशाचे हात पाय आनी तोंड बांदून ताका गोळाक लायला. खून कोणे आनी कित्याक केला ताची चवकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण हो खून पैशाच्या व्यवहारांतल्यान जाला आसूये. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. योग दिसांची कार्यावळ आता त्या शाळांनी करपाचें थारलां. शिक्षण खात्यान कार्यावळीत सूर्य नमस्कार घाल्ल्यान वाद जाल्या उपरांत योग कार्यावळीचे मंगळारा तिसरे परिपत्रक काढले. आता ह्या कार्यावळीत सूर्य नमस्कार नात आणि ती आपापल्या शाळेत करपाक सांगल्या. हे कार्यावळीचे स्वरूप कशें आसता ते आता दरेका शाळेक आयुष मंत्रालयाच्या वेबसायटीचेर वचून पळोवंक सांगला. कार्यावळ जाल्या उपरांत फोटो सयत ताचो रिपोर्ट खेळ खात्याक शाळांनी धाडचो पडटलो. शिक्षण खात्याचो योग दिसाचो द्रविडी प्राणायाम अजून सोंपना. संवसारभर पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात. मात गोयच्या शिक्षण खात्यान योग दिसाचे कार्यावळींत सूर्य नमस्कार घालून वाद करून घालो. सोमारा शिक्षण खात्यान दुसरे परिपत्रक काडून सूर्य नमस्काराची कार्यावळ रद्द केल्ली. आता मंगळारा शिक्षण खात्यान योग दिसाचे कार्यावळीचे तिसरे परिपत्रक सगळ्या प्री प्रायमरी, प्राथमीक स्कुलां आनी हायर सेकंडरींक धाडला. आपापल्या शाळेन ती कार्यावळ तांकां करपाक लायल्या. सूर्य नमस्कार आनी योग दिसाचो जाल्लो वाद निस्तारूंक शिक्षण खात्याक फाटल्या 14 दिसान 3 परिपत्रकां काडची पडली. आता नव्या परिपत्रका प्रमाण राज्यांतल्यो कितल्यो शाळा योग दिसाची कार्यावळ कशे तरेन करतात ते 21 तारखेचो योग दिसूच थारायतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शेलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोयच्या गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणीच्या लाभार्थीक ऑक्टोबरासावन केंद्र सरकाराची अन्न सुरक्षा येवजण लागू जातली. गोंयांत सुमार 46,000 गृह आधार आणि 1,35,000 DSS लाभधारक आसात. आणि कसलोच डॉक्युमेंट लाय नासतना हे येवजणीचो लाव मेळटलो म्हणून नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान मिडियाक सांगले. ह्या येवजणे खाला घरातली जाणटी बायल घराची मुखेली म्हणून नोंद आसतली. These people also need not give any document. So 75% people will not require to give any document. तो फक्त उरिल्ल्या 25% लोकांक लागतलो. कित्याक जवळ 1.5 लाखा वयर बेनिफिशियरी कार्ड होल्डर्सांक कित्याक हातून आमी टोटल 5,32,000 लोकांक कवर करता
तातूंत 1.5 लाख कार्ड होल्डर्स विच ट्रान्सलेट टू 4 लाखा वयर. केंद्राच्या अन्न सुरक्षा येवजणेची प्रक्रिया गोंय सरकारान सामकी सोपी केल्या. ज्या घरांतल्या लोकांची येणावळ 50,000 परस उणी आसा आनी अनुसूचित जाती तशेंच जमातीच्या 1,20,000 मेरेन येणावळ आशिल्ल्या घराब्यांक अन्न सुरक्षा येवजणेचो लाव मेळटलो. येवजणेचे अर्ज राशन सोसायटींनी मेळटले. हेजे सगळे रेशन कार्डाचे पावर्स म्हणजे ते मागीर न्यू रेशन कार्ड करपाचे आसात, बायफोर्केशन आसात, इन्क्लुशन आसात, डिलिशन आसात, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे करपाक लागून आमकां मामलेदार आशीन वचपाची गरज ना. ते पावर्स आमी आमचे थंयचो तालुका जो इन्स्पेक्टर आसता त्या इन्स्पेक्टराक ते सगळे पावर दिल्ले आहा. ताका जी इन्कम सर्टिफिकेट आमी प्रोड्यूस करतली ही पंचायत इन्कम सर्टिफिकेट आसतली. ती सरपंच आनी सेक्रेटरीन दिल्ली इन्कम सर्टिफिकेट. तिका एफिडेवीट दिवपाची गरज ना किंवा तेचे व्हिडिओ कडेन वचून तेचे कावंटर सायन लागता पळय, जी नॉर्मल स्किमींग जी व्हिडिओचे कावंटर सायन हे लागता ती घेवपाची गरज ना. राज्यात बोगस रेशन कार्डा हिस्पा भायर आसात. ताचेर विचारल्यार म्हणटा बोगस रेशन कार्डवाल्यांक सोदपाची प्रक्रिया खात्यान चलयल्या. डिजिटल रेशन कार्ड चालू आहा सायड बाय सायड. तें हे करपाक आहा. आमी एक दुसरें प्रपोजल म्हणजे जे हांवें पयलें सांगलां तें की सगळ्याचें डिक्लेरेशन बरोवन घेवप आनी ताका आधार कार्ड लावन तें हें करप. त्याक नाजाल्यार ते सगळे डिजिटल हें करप. आज बार्देशांत करतना जवळ जवळ आमकां कितकोसो ते टायम लागलो. तेन्ना ह्या अशा पद्दतीन कित्याक जे फाटल्या दिसांनी जे वर्कशॉप येयले हितून अशें म्हटलें की मोठ्या प्रमाणान जे भायल्यो स्टेटी आहा हेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कलेक्शन एक्शन हें करून ताका कलेक्ट करून ताका खंयचे आधार कार्ड लावन तेंच्यांनी आपलें चालू केलें. डिजिटायझेशन ऑफ द रेशन कार्ड डेटा आनी हें सगळो प्रोजेक्ट इज ऑन गोईंग. आनी हो एक ताजोच भाग. हे जे आमी फॉर्म दिला तातूंत मेन म्हणटा ते कितें सॅनिटायझेशन ऑफ द बेनिफिशरी डेटा. तातूंत बोगस डुप्लिकेट जी कार्डां आसा ती क्लीन करप. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.